कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. बेकायदेशीर स्थलांतरितांक निवासी दाखलो. भाजपाचो काँग्रेस सरकाराचेर गंभीर आरोप. कारवार. राज्य सरकारान बेकायदेशीर स्थलांतरितांक कायमस्वरूपी निवासी दाखलो दिवचो निर्णय घेतिल्लो आशिल्ल्यान तेजो भारतीय जनता पक्षान तीव्र निषेध केलो. पश्चिम बंगाल आणि बांगलादेशांतल्यान बेकायदेशीर रितीन आयिल्ल्या लोकांक येवच्या निवडणुकांक दृश्टीत दवरून मतदार बँक तयार करचो काँग्रेस सरकाराचो हो डाव आसा अशें भाजप जिल्हाध्यक्ष एन.एस. हेगडे हांणी आरोप केलो. सोमाराक कारवार जिल्हा पत्रकार भवनात जाल्ल्या पत्रकार परिशदेत उलयतना तेमी सांगले की महसूल निरीक्षका मार्फत अशे निवासी दाखले दिवचे ही घटना विरोधी कृती आसा आणि हाका लागून देशाच्या सुरक्षेचेर गंभीर धोका निर्माण जावंक शकता. तशेंच रोजगार, रेशन आणि शिक्षण क्षेत्रात स्थानिक लोकांक मेळची सुविधा बेकायदेशीर स्थलांतरितांक वळू शकता आणि राज्यात अनेक समस्या निर्माण जावंक शकता. या पार्श्वभूमीचेर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे हांणी पयलेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांकां पत्र बरयलां. तशेंच उत्तर कन्नड जिल्ह्यातले भाजप आमदार, माजी आमदार आणि पदाधिकारी हांचे शिष्टमंडळ या अधिसूचनेक तात्काळ स्थगिती दिवची मागणी राज्यपाल आणि केंद्रीय गृह खात्याकडे करतले असे त्यांनी सांगले. या पत्रकार परिषदेत उडपीचे आमदार यशपाल सुवर्ण, भाजप राज्य उपाध्यक्ष रुपाली एस नाईक, जिल्हाध्यक्ष एन.एस. हेगडे, हळियाळचे माजी आमदार सुनील हेगडे, ईश्वर नाईक भटकळ, जिल्हा ओबीसी अध्यक्ष राजेंद्र नाईक, जिल्हा सरचिटणीस प्रशांत नाईक, शिवाजी नरसानी, जिल्हा उपाध्यक्ष संजय साळुंके, मंडळ अध्यक्ष नागेश कुर्डेकर, तालुका ओबीसी अध्यक्ष देवीदास नाईक, मनोज भट, रविराज अंकोलेकर, अशोक गौड आणि पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित आशिल्ले. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು 65-70 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಇಡೀ ದೇಶ ಸಲುವಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಯಾವಾಗ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು, ಆ ದಿವಸದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು ಅವರು ಸಿಎಂ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕೂಡ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು. ಆದರೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಲೂ ಇಲ್ಲ, ಜೊತೆಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಬೇರೆ ಮನೆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಯಾವ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನ್ ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಮುಗಿಸಿದ್ರಿ, ಈ ತನಕ ಕೂಡ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯ ಒಂದು ಮುಸಾಫರಿನೇ ಇಲ್ಲದ ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕಿದ್ದಾರೆ. 90 वर्षापेक्षा जास्त काळ कारवारकरांचा मनात घर केले एकच नाव, व्ही शिरोडकर अँड सन्स. प्रत्येक दागिन्यात उत्तम कारागिरी, प्रत्येक डिझायनात आधुनिकता आणि प्रत्येक व्यवहारात विश्वासाची खात्री. आमच्याकडे मिळता आकर्षक सोन्यांचे दागिने, अद्वितीय हिऱ्यांचे कलेक्शन आणि देखणे चांदीचे दागिने. लग्न सोहळा असो, साखरपुडा असो वा आयुष्यातलो कोणीही खास क्षण, प्रत्येक आनंदाक सुवर्ण स्पर्श दिवचे खातीर एकच नाव, व्ही शिरोडकर अँड सन्स. तर आजच भेट दिया सलमान आर्केड, ग्रीन स्ट्रीट, कारवार. अधिक माहिती खातीर स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा. जीवाची पर्वा न करता प्रवासाचो जीव वाचयिल्ल्या भटकळ रेल्वे स्थानकाच्या पॉइंट्समनाक कोंकण रेल्वे कडच्यान 10,000 रुपयाचे इनाम. कारवार. कर्तव्य बजावत असताना प्रसंगावधान दाखवून रेल्वेच्यान उतरचे वेळार पडिल्ल्या एक प्रवासाचो जीव वाचयिल्ल्या भटकळ रेल्वे स्थानकाच्या पॉइंट्समनाचे
धाडसी कार्य सगळीकडेन कौतुकाचो विषय जाल्लो आसा. या साहसी आणि कर्तव्यनिष्ठ कामगिरीची दखल घेऊन कोंकण रेल्वे महामंडळाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा हेमी संबंधित पर्समनाक 10,000चे इनाम जाहीर केले. या घटनेन प्रवाशांच्या सुरक्षे खातीर रेल्वे कर्मचारी दाखयता आशिल्ली तत्परता, प्रसंगावधान आणि कर्तव्यव्याप्तीची निष्ठा परत एक पटी अधोरेखित जाली. पॉइंट्समनाच्या या मानवतावादी आणि धाडसी कृती खातीर कोंकण रेल्वे कडच्यान तेमगेले विशेष अभिनंदन केले. जहाजांतल्यान डांबर पडलो. बंदर कर्मचाऱ्याच्या तत्परतेन मोठो जावचो अनर्थ टळलो. कारवार व्यापारी बंदरात डांबर पडलो जाल्यार बंदर कर्मचाऱ्यान तात्काळ नियंत्रणात हाडून साफसफाई केली. कारवार शहरांतल्या व्यापारी बंदरात सांजे वेळार जहाजांतल्यान डांबर पडिल्ली घटना घडली, पण बंदर कर्मचाऱ्यान तात्काळ कारवाई करून परिस्थिती नियंत्रणात हाडली आणि पडिल्लो डांबर सुरक्षीत रितीन साफ केलो. सुमार 3 दिवसां पयले पद्मनाभ हे परदेशी मालवाहू जहाज 300 मेट्रिक टन डांबर घेऊन कारवार बंदरात आयिल्ले. जहाजांतल्यान डांबर उतरचे काम सुरू आसतना तांत्रीक बिघाड जाल्ल्यान डांबर ओव्हरफ्लो जालो आणि सकयल पडलो. तेतूंतलो बऱ्याच प्रमाणात डांबर जहाजाचेर पडलो, तर सुमार 200 किलो क्षमतेचे 3 बॅरल इतलो डांबर धक्क्याचेर आणि समुद्रात पडलो. समुद्रात पडिल्लो डांबर खूप गरम आशिल्ल्यान पर्यावरणाक हानी जावूं जायना म्हण बंदर कर्मचाऱ्यान तात्काळ उपाययोजना केली. पडिल्ल्या डांबराचेर थंड उदक घालून ते घट्ट केले. नंतर जाळ्याच्या मदतीन समुद्रांतलो डांबर सुरक्षीत रितीन भायर काडलो. धक्क्याचेर पडिल्लो डांबर साफ केलो. पूर्ण साफसफाई जाले नंतर संबंधित जहाज बंदरांतल्यान फुडल्या प्रवासाक रवाना जाले. ನಮ್ಮ ಪೈಪ್ ಸುಟ್ಟೋತಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದ ನಿಂತ್ರೆ ಅದು ಹೀಟ್ ಅಲ್ವನು. घर बांधतो असो वा घरात नवरंग दिवतो असो, प्रत्येक गरजे खातीर एकाच विश्वासू ठिकाण PC महाजन दुर्गादेवी देवस्थान रस्तो सदाशिवगड कारवार. आमचे कडेन मेळटा दालमिया सिमेंट, बिर्ला ओपस पेंट कंपनीचे वरायटीज ऑफ पेंट्स जसे इंटिरियर, एक्सटिरियर आणि ऑइल पेंट्स. तसेच उत्तम दर्जाचे पेंट्स, ब्रश, रोलर्स आणि सगळे पेंटिंग ॲक्सेसरीज. टाइल्स बसोवच्याक बर्जर टाइल्स एडेसिव्ह आणि वॉटरप्रूफिंग सोल्युशन उपलब्ध आसा. आमचे होम विजिट सर्व्हिस बी उपलब्ध आसा. अधिक माहिती खातीर वा ऑर्डर दिवचे खातीर स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा. PC महाजन, विश्वास आणि गुणवत्ता. बेकायदा सोरा तस्करीत पोलीस सिपाई दोषी. कारवार कायद्याचे रक्षण करची जबाबदारी जेमचेर उरता. ताणें खंयच्यान कायद्याचें उल्लंघन केल्यार ताचो परिणाम कितलो गंभीर जावं शकता हाचें उदाहरण उत्तर कन्नड जिल्ह्यात समोर येयलें आसा. बेकायदा गोंयच्या सोऱ्यांत तस्करीत सहभाग जाल्ल्याचे विभागीय चवकशीत सिद्ध जाले नंतर पोलीस शिपाई संतोष लमाणी हांकां सेवेंतल्यान कायमचे कान उडयले. बऱ्याच वेळा निलंबनाची कारवाई करून सुद्धा तेमी बेकायदा सोऱ्याचो धंदो सुरूच दवरिलो. उत्तर कन्नड पोलीस दलालीत अलीकडच्या काळात ही सर्वात कठोर आणि शिस्तभंगाची कारवाई झाली असून भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी कृत्यामध्ये सहभागी जावच्या पोलीस कर्मचाऱ्याक हो एक स्पष्ट इशारो आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.